फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आयज फ्रायडे. ओके. आणि आता मॉर्निंग जाल्या 8:45 आणि म्हाका जाता दिसता थोंड, बिकॉज म्हाका स्नेझींग जायत एक 2-3 दीस जाले आणि मातशें रानी नोजूय बीन आहा. आनी आयज तुमकां म्हजो आवाजूय मातसो चेंज कहो दिसतलो मातसो न्हू. थोडाक लागून थोडाक लागून म्हळ्यार पळोवया आतां मॉर्निंग सिकनस ओके तें खबर ना. एक्चुली काल इवनिंग बी येयल्यात म्हाका म्हणजे स्नेझींग जातालें. सो पळोवया कशें कितें तें थोंड म्हणटा पळय जावप म्हटल्यार सामकें बेजार. वचपाचें मागीर खबर करना तें एकदां जालें की. सो ताका लागून म्हाका लायकूच ना थोंड जाता तें. आनी म्हणटात न्हू ह्या दिसांनी वेदर बी सारको ना, मागीर भुरग्यांक कसलें हें येयलां म्हणून, वायरल येयलां म्हणून थोंड जावप बी म्हणून. बाबाक म्हणटा आमचें थोंड ना, बट बेश्टो ताका ड्राय कॉफ आहा. बट थोंड बी कांय ना, कित्याक आमी ताका हे दिसा थोंड म्हणून कांय दिवंक ना म्हूण हांवूय बी तितलें पियेलां ना न्हू, बट तितलें नासलें पियोंक बी. बट खबर ना कशें तें. ओके. सो या आयज फ्रायडे म्हणटकूच आयज बाबाक हॉलिडे. सो बाबा न्हिदला हिंगासर. ओके. आयज फाल्यां परवा हॉलिडे. इट इज फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे हॉलिडे ताका. सो डायरेक्टली मंडे इस्कॉल ताका. आयज हॉलिडे कित्याक आयज ताच्या इस्कॉलान आहा पेरंट्स मिटींग. ओके. आमकां म्हणजे तांच्यांनी ग्रूप केल्या, स्लॉट्स केल्या. सो आमी फर्स्टूच आहा 9 to 9-10. ओके. सो हांव आनी आंतोनी वयता दोगांय जाणां फर्स्ट टायम पेरंट्स मिटिंगेक वयता. तेज्या पयलीं केन्ना जावंक नाहली. सो ताका लागून आयज फर्स्ट टायम. सो हांवें म्हटलें की आमी दोगां वचून पळोवन येवया खंय कितें मिटींग आहा पळय ती आयज. ओके. सो या हांव आनी आंतोनी वयता. टायम आहा जायतो आनी 15 मिनटां खंय आहात न्हू. सो मागीर वयतलीं आमी 5 मिनटां आसतना, कित्याक आमकां इस्कॉल लागीं हिंगासरूच. सो ताका लागून. ओके. आंतोनी वयर गेला कित्याक आपणाचें कितें रेंडरींग कितें घालपाक. आनी मागीर तेजे उपरांत म्हाका मातशें मार्केटांनी वचपाक जाय, थोडेशें शॉपिंग करपाचें आहा म्हाका. ओके. रिलेटेड फंक्शन ओन्ली. सो तें कोत्तलें आनी घरा येवन मागीर हांव करपाक लागतलें मोल, बिकॉज म्हाका 4 तारीख ऑर्डर दिवपाची आहा. सो ताका लागून ओके ती करून काडटा हांव आयज. सो पळोवया कहो आयचो दीस वयता तो. मातसो बिजी वयतलो बिकॉज मातशें टायर्डूय कहें तुमकां दिसतलें. या न्हीद सारकी जावंक ना आनी आयज जाल्यार सारकें टायर्ड जातलें हांव. बाजारान वचप प्लस मोल करप हें तें म्हटल्यार खूब टायर्ड जातलें. कित्याक मोल बी म्हणजे मोलाक बी करपाक टायम खूब वयता. सो ताका लागून तें जिंजर गार्लीक बी कट करूंक जाय बारीक, तें वांटूंक जाय, सगळें शिजोवंक जाय बीन. सो ताका लागून ओके. पळोवया कहो कितें दीस वयता आनी कितें तो. आनी आतां वयता बीन आनी ताजे उपरांत मेवता तुमकां. ब्रेकफास्ट भायरूच करतलें. बाबाक उठोवंक ना, बाबा न्हिदला. सो बाबाक मामी उठत जाल्यार ती मामी बी दितली. चड करून उठचो ना तो, मागीरूच उठटलो लेट, कित्याक इस्कॉलाक म्हणून आमी ताका बेगीन उठयता. बट हॉलिडे आसता तेन्ना तो लेट उठटा आनी आमी उठय बी ना ताका जाय तेन्ना उठोनी न्हू. सो तो लेट उठटलो कित्याक आयज फाल्यां परवा हॉलिडे बी आहा. ताका बेश्टो उठोन कितें करतलो तो. सो ताका लागून उठोवचें ना ताका. ओके. न्हिदोनी ताका. आनी या चलो हांव रेडी जाला, आंतोनी बी रेडी जाला आनी 5 मिनट्सान मी भायर सरतलीं आमी. ओके. सो तुमकां मागीर मेळटा पळयता. मागीर शूट करूंक मेळल्यार शूट करतलें. दॅट इज मार्केटान ना जाल्यार मागीर घरा कडेन डायरेक्टली येवन मेवता तुमकां. ओके. भायर शूट करपाक आसलें एक्चुली हांव. मागीर थिंगासर क्रेनीचो आवाज येता. थिंगा आमच्या ऑपोजीट काम चलता. सो थिंगासर ती माती वता क्रेन आनी ट्रक आहा थिंगा. सो ताका लागून हांवें म्हटलें कितें तें आवाज तुमकां बॅकग्रावंडान आवाज येता गाडा 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 करून. सो ताका लागून हांवें म्हटलें भितर स्टार्ट करतलें म्हणून गेल्लें एक्चुली हांव भायर. सो चलो आतां वयता हांव मिटिंगेक. पळयता खंय कितें मिटींग जाता कितें पळय ती आनी तुमकां मागीर मेळटा. ओके. चलो बाय. सो फ्रेंड्स, हांवें तुमकां सांगलेलें पळय आयज आमकां पेरंट्स मिटींग आहा म्हणून बाबाच्या इस्कॉलान. सो ताका लागून आयज ताका हॉलिडे म्हूण. बट जालें कितें, आयज मिस्टर तांचो आहलो ओपन डे. ओके. आनी हांव सजमलें की पेरंट्स मिटींग आहा म्हूण. ओके. सो इस्कॉलान गेलीं आमी आनी रिपोर्ट बी सगळो बरो येयला. सिन्स बाबा धाकटो आहा म्हटल्यार ताणें खूब बरें केलां. आनी टिचरीन ताचे आमकां बुक्स बी दाखयल्ले, क्राफ्ट बी केला बीन पळय तें टील डेट सगळें बरें केलां. इवन दो बाबा आमचो ल्हान आसन पासून ताणें केला एक्टिविटीज बी सगळें सारकें केलां. हें म्हणजे अप एंड डावन्स जाल्या विथ टिचर्स हेल्प ताणें खूब बरें केलां कहें.
ओके. वी वर हॅप्पी ताचो रिपोर्ट पळोवन. ओके. आनी ताच्या उपरांत मागीर आमी गेली बाजारांत. सो तेन्ना हांगा असो थोडीशी म्हाका क्लिप्स जाली म्हण तेन्ना थोडेशें शूट केलें. आनी ताच्या उपरांत मागीर हांव गेले देवाच्यो वस्तू मेळटात न्हू म्हापसा चर्ची कडेन शॉप आहा पळय थिंगासर गेले. ओके. म्हाका 12 आपोस्लाचें पायनेल बाय करूंक जाहलें. जेवणाचें मेज आसा न्हू आमचें पळय थिंगासर लावपाक. आनी हिंगासर हांव बसलें लसूण आनी आलें सोलपाक. ओके. सो हिंगासर हांव तुमकां दाखयतालें पळय आलें आनी लसूण हांवें सोलल्या पळय ती. ओके. ती सगळी सोलून घेयली. हॅलो फ्रेंड्स, गूड आफ्टरनून. सो फ्रेंड्स हांव न्हू आतां मातशें करतालें काम. पळय लसूण आलें तें सगळें सोलतालें हांव मोल करपाक. ओके. पळय टायम जाला 2:45. ओके. सो हांव तें आतां मोल करता. आयज आमची किंगफीश आनी प्रॉन्स मोल. सो ताका लागून हांव थिंगा हॉलान बसलां पळय आलें आनी लसूण सोलपाक. एक्चुली हांव ताका टेबलार बसलेलें मागीर थिंगासर न्हू हें पळय हें लायलां आमचें आयज हाडून हांवें आमचें पायनेल 12 आपोस्लाचें. सो ताका लागून थिंगा बसलेलें थिंगासरच करता तें. ओके. सो मागीर मेळटा तुमकां हें सगळें करून घेता हांव सगळें सोलून कट करता आतां तें बारीक सामकें फायन. आनी ताच्या उपरांत मागीर मसाला वांटपाक वयतलें हांव. ओके. पळयता मागीर कितें शूट करता तुमची शेअर करता. सो वान्स आलें आनी लसूण सोलून जाल्या उपरांत हांवें डायरेक्टली स्टार्ट केली करपाक मोल. कित्याक हांवें तुमकां सांगलेलें पळय म्हाका किंगफीश मोल आनी प्रॉन्स मोल करपाची आहा म्हूण. ओके. सो ताका लागून हांवें सोमतें आनी टायम आनी वेस्ट करुना सोमतें गॅसीर हांडी दवरली. तेल घायलें आनी वान्स तेल तापल्या उपरांत हांवें तितून जिंजर आनी गार्लीक जें हांवें सोललेलें पळय तें फायन कट करून घेयलें आनी फोण्णान घायलें आनी थोडेशे करी लिव्स घायल्यो. ओके. दॅट इज आमची करी पत्ता. आनी वान्स ते गोल्डन ब्रावन जाल्या उपरांत हांवें तितून एड केलो वांटलेलो मसाला. ओके. आनी तो मातसो भाजलो आनी वान्स मसाला भाजून जाल्या उपरांत हांवें एड केलें शुगर. ओके. आतां हिंगासर शुगर तुमचेर आहा तुमकां कितलें तीख जाय कितलें गोड जाय तें तुमी बॅलन्स करून घेवपाचें. ओके. सो अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट हांवें शुगर घायली आनी मातशें थीक जाल्या उपरांत हांवें एड केलें म्हणटा पळय तें लास्ट आमचें किंगफीश. सो हे भाशेन म्हजी किंगफीश मोल जाली रेडी आनी हेजेरूच हांव व्लॉग एंड करता. आनी म्हाका सांगा म्हजी किंगफीश मोल कशी जाल्या पळय ती. आनी हांव तुमकां मेळटा म्हज्या नॅक्स्ट व्लॉगान. टील देन टेक केअर. बाय बाय. गूड नायट.